बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां म्हजी दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनुभव वाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरला देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकोन सगल्यांनी आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका, म्हाका तुजी खबर परगटूंक आदार दी. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो कोण लोक हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा, व्हायरल कोत्ता, तांची तूं फुडें वचून कामां करून घे. सगल्यो आडकुळ्यो तांच्यो पयस कर, मेकळ्यो कर, तांकां मेकळीं कर, तांकां सगल्या आडकुळ्यांतुली आनीक तांची सगळीं दुयेंसां पयस कर. आमेन. आयज जावन आहा 13 तारीख डिसेंबराची 2020. हांव सजमतां जेजूच्या नांवान जो कोण लोक हें प्रिचींग आयकोता तो पवित्र जालो म्हणून. आमेन. आमी ह्या दिसांनी जॉन चोयताय, चॅप्टर 5 पावलीं, ओबेसूर 5, वळ 25 आयज, काल 24 पावल्लीं आमी. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनीक जे कोण तो आयकोतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. तर आमी जाणाय, ह्या दिसांनी आमी घेयलां की जेजू हेड्स म्हणटा थिंगा हुसार मान मत्तोच पुनर्जिवंत जावं पर्यंत थिंगा वचोन प्रवचन करतालो आनीक जो पयलो लोक मेलोलो तो आयकोन ताणें स्वत मानलें जाल्यार तो लोक स्वर्गार वयतलो. 26 कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबें आसा, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सोबें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां. आनीक मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. आतां हिंगा आमकां पवित्र आत्मो कितें सांगो सोदिता चोया. 26 आनीक पाट घेता, बरें आयकाय. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबें आसा, जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सोबें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां. 27 आनीक मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. 28 घेया आमी. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधींनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनीक जाणीं वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठ्ठलीं. असलो वेळ येवचो जालो. तर आमी 26 परतून या आनी 27 कित्याक तो मनशाचो पूत. मनसुबी करची जेजूक पदवी दिल्या, कित्याक जेजू मनशाचो पूत. आतां संवसारांत पयलो देवान म्हळ्यार कोण? देव बाप, देव पूत, जेजू क्रिस्त आनीक देव पवित्र आत्मो, 3 जण एक देव म्हणटाय आमी. तर येणी तिगांनी मेळोन संवसार घडलो. देव म्हळ्यार तुमी एकलो मो समजनाकाय. देव म्हळ्यार संवसार घडटा तेदो साण 3 जण आसले संवसार घडपा देखून. तुमी आतां हे फाट जाले जेजू जात्री म्हूण तुमी चिंत नाकाय. जे लोकांक बायबलाची सोजमणी ना तांकां सांगोत हांव. लेट अस मेक मॅन म्हूण जेनसीस हें टायप करून चोया गुगलाचेर. लेट अस मेक मॅन म्हळ्यार कितें? जेन्ना संवसार घडलो, जेन्ना मनशां रचलो, तेदो साण देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आहाय. सांतीस त्रिदाद पयलीं सावन आहा. तर
जेन्ना एवेन आदामान पातक केलें तेदोणा संवसारांत तेणी देंवसाराक तेणी लिगल लायसन्स दिलें जें पळय ते कोडे पदवी आसलोली जी पळय ते कोडे कुरपा आसलोली देवागेली ग्रेस ती कुरपा ते देंवसरा लागोन तेणी पातक आदारून ती कुरपा तेंचे चडशिल्ली पयस जाली आनीक देंवसार संवसारांत भितर सरलो देंवसरान एंट्री मारली देंवसरा पयलीं एंट्री नासलोली देंवसरा फकत तेंचे मनांत घालपाचें इतलें काम देंवसरा गेलें मॅक्झिमम आसलोलें मॅक्झिमम आनी जे मेरेन ती तें पातक आदार नाय ते मेरेन देंवसराच्यान संवसारांत कांय एक वायट करपाक देंवसराच्यान जायनासलोलें कित्याक ते कोडे पदवी नासलोली फकत संवसाराची पदवी देवान मनशां कोडे दिलोली सोगले आख्खे संवसाराचेर एक वस्तूचेर हुकूम चलोवपाची पदवी फकत देवान मनशां दिलोली देंवसराक दिवंक ना पूण हें पातक आदारत्री संवसार देव मनशां सोडशिलो मनशान देवाक नाकारलो देवा गेलें आयकनासतना काम करून तें फळ हायन देव आनीक मनशां मदें हें पयसपण म्हणटा तें थिंगसान कोमेस जालें आनीक संवसारांत फकत देंवसार राज चलोवपा लागलो ही देवागेली कुरपा देवागेलें सोगलें बरेंपण संवसारांत बंद जालें आनीक मागीर लोक पडे आदां येवन पडे पातक केलोलें तें तेजेर रावन आनीक मागीर पोत्तून देंवसार सोगल्यांगे मनशां मोती घान हो संवसार वायटाचो वायट जायत गेलो आनीक मागीर जेजू येतरी हें सोगलें काण घेयलें आनीक संवसार पोत्तून आतां पयलो आसलोलो तेश कोन्न आहा जेजू मोन आपल्यागे रोगतान पयलीं मनशागेलीं पातकां बोक्स नासलीं फकत जो लोक कातोलीक आहा आनीक पवित्र आहा तेगलीं पातकां बोगसोताय जेजून हो देंवसरा गेलो देंवसरा कोडे पडे देवान देंवसरान पडे मनशां कोडे सान हो पावर घेयलोलो संवसाराचो मनशान पातक आदारून देंवसरा गेले आयकोन आदां येवेन तें जेजून आपल्यागे रोगोत दीन तें देंवसरा कडच्यान तेणें कॅन्सील केलें पोत्तून आमी आतां आदां आनीक हे वाहलोलीं आमी तेश कोन्न हाय कोण जीं लोक फकत कातोलीक आहा आनीक जो लोक पवित्र आहा तो कातोलीक पवित्र आनीक म्हजे भाशेन पडे देवागेलो वावर कोत्ता अजापा मिलाग्रो कोत्ता तो मनीस फकत हे सोगले बरे मनशांक पवित्र मनशांकूच देवागेलें राज संवसारांत भोगूंक मेळटा जे भाशेन आदां आनी हे भोगतालीं तेश कोन्न सोगलें बरेपणान तेका लागून हांव तुमकां सांगोत येयलां की पवित्र जायना जाल्यार तुमकां आनीक संवसारांत कांय बरेंपण ना म्हूण भलायकी ना म्हूण खंयचेच वाटेन तुमकां बरेंपण ना आनीक शेवटी मेले म्हणटच इफेर ना जेजू येवन आमकां हें बरेंपण दिलां तें आमकां कित्याक तो मनशाचो पूत ताका पदवी दिल्या मनसुबी करपाक जेजू संवसारां येवन संवसार पडे पयलो आसलोलो आदां येवे टायमार तेश कोन्न जालो तर जेजू तुगेले जिवितान ना तूं जेजू गेलें आयकना आनीक जेजून पडे फॉर्मायलां तें तूं कोना पवित्र रावन जाल्यार तुका कांय संवसाराचें एक संवसारांत तुका बरेंपण मेळपाचें कांय ना कित्याक तो मनशाचो पूत म्हणटरी संवसारांत तर जो मनीस संवसारांत जियेता जो संवसारांत जल्म घेता जेजूच्या उपरांत पडे जल्म घेयला तो कातोलीक जायन पवित्र रावन तर जियेल जाल्यार तेका सोगलें आहा कित्याक देवान सोगलो संवसार आतां जेजूचे हातींत दिला जे परेन पळय देंवसार पळय संवसार घेवन आसलो तो देंवसारा गेलो काडून जेजू मनीस जायन
मनशाचो पूत जायन आतां सगळें मनशा कूळ घेयले म्हणून जेजून आतां संवसार पळय देंवसरान पळय आपल्यागे कॉबजें केलोलो आदां एवेक नाडून तसो रोगताची बोली दिवन रोगोत मनशा आपल्याचें रोगोत मनशाच्या पातकांचे पासून वारोवन जेजून हो संवसार पोत्तून आपल्यागे नांवाचेर घेयला आनी देवान तो संवसार आतां हो संवसार जेजूच्या नांवाचेर दिलो आहा. आतां जशें एक तुवें भाट घेयलें भाट तुज्या नांवार जाता ते भाशेन जेजू संवसारांत देवान धाडलो आनी संवसार आतां देवान जेजूच्या नांवार केला. जे परी पयलो संवसार चलयतालो देंवचार केदोणा आदां एवेन तर तें पातक केलें आदां एवेन जेन्ना तें पातक केलें ते मेरेन त्या दिसाक सावन संवसार देंवचार चलयतालो. जे देवागेले फकत कुरपेन मनीस जियेतालो आनीक देव फकत प्रॉफेट आपूण धाडटालो आनीक जाय जाल्यार आपल्याक प्रॉफेटा कडेन डायरेक्ट देव येवन उलयतालो इतलेंच. आनीक देवागेली कुरपा सगल्या लोकांची नासलोली लोकांक हे बोकड्यांक मेंढऱ्यांक आनीक तेंगे रोगत दिवपा पडटालें ना जाल्यार हेर वस्तू लोकां दीन देवा दीन म्हणटाय ते भाशेन देवा भेट म्हणटाय ती मोनजात भेटो म्हणटाय त्यो आमगेले कोंकणीन एक वर्सांव आहा त्यो सगल्यो भेटो दीन देवाक लोक आपल्याक बरें मेळपा जाय म्हणून देवाक म्हणून तें दितालीं पयलीं आदीं जेजू येची न्ही पयलीं ही पद्दत आसलोली. मागीर जेजून आपल्यागेलें रोगत दीन हो जेजून संवसार जिखोन घेयलो देंवसरा कोसान आनीक हें पळय आतां पळय संवसारांत पळय जेजू उपरांत पळय एक मनीस पळय येवन मरोन गेला आनीक आतां जियेता आनीक हेच्या फुडें येतलो पिळग्यो त्यो सगल्यो जेजूक मानून कातोलीक जायन पवित्र जाल्यारच तेंकां संवसारांत बरेंपण आनीक संवसारांतूच स्वर्ग तेंकां चोवपा मेळटलो आनीक म्हाजी तेंगेल्यो पिळग्यो आनीक तेंगेलीं बायल भुरगीं मरो पासून लांब जिवीत बरें खुशालकाय आनीक आनंद बरी जियेतलीं. कित्याक हो संवसार आतां जेजूगेल्या नांवाचेर आहा कित्याक हांवें थंय बरयलो आहा कित्याक तो मनशाचो पूत आनीक मनसुबी करची ताकाच देवान पदवी दिल्या. जें पळय कितें संवसारांत जाता तें सगलें जेजूच्या नांवानूच जाता ना जाल्यार संवसारांत कांय एक काम एक काडी एक केस देखून संवसारांत उलो आल ना. ट्वेंटी 26 आनी 27 आनी एक पाड्याची कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबें आसा तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सोबें आसचें म्हूण बापान ताका देणें केलां आनीक मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या कित्याक तो मनशाचो पूत. आतां हेंच आतां पळय हांवें एक्सप्लेन केलां तें जे परेन देव बाप स्वर्गार आपल्यागेलें राज चलयता ते भाशेन संवसारांतुलें राज जेजू चलयता. तेका लागोन जेजूच्या नांवान आमी संवसारांतुल्या मनशान सगळ्या बापा कडेन मागों पडटा. कित्याक संवसारांत जेजू दान बापान जेजूक आतां अधिकारी केल्या संवसाराचो आनीक देंवचारा गेलो अधिकार जेजून आपल्यागेल्या कोश्टां मोरनां आनी रोगत वारोवन आनीक जिवंतपणा वरवीं हो संवसार जेजून आपल्याच्या नांवाचेर जिखोन घेयला. आनीक जो कोण मनीस जेजूगेलें नांव घेवन पळय देवा कडेन मागोता तेंच पवित्र मनशांक मेळटलें. 28 हाचे विशीं अजाप जावं नाकात सोमादीनी आसात तीं सगलीं ताचो जेजूचो ताळो आयकून सोमादींतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनीक जाणीं वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठ्ठलीं. असलो वेळ येवचो जालो तर जेजू हें त्या लोकांक सांगतालो की आतां जो मनीस बरो आहा तो स्वर्गार वयतलो वायट आहा तो इफेर्ना वयतलो आनीक हो जोडटेचो दीस पावपाचो येवपाचो जालो. ज्या दिसाक जेजू नव्यान येतलो त्या दिसाक अशें घडटलें आनीक ते वखदार ते वेळार कोणाच्यान कांय करपाक जावपाचें ना. तर मुखार या जेजू गोवाई दिवपी बाप 30 म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना
जसो हांव आयकोत्तां तसो हांव निर्णय दितां आनीक म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. तर आतां पळय वाचिलां, जे परेन जेजून मरण संवसार देवान जेजूच्या नांवार केलो, तें जेजू म्हणटा बापान पळय आपल्या सांगिलां तेंच आपण उलयता. कित्याक आतां तुमकां स्टार्टिंगां सांगिलां, मोदें सांगिलां की बाप सर्गीचो बाप स्वर्गाचो धोनी आनीक जेजूक संवसाराचो धोनी करून तेका लागून सगळें जेजूच्या वयल्यान रोजार सगळें आनी जेजूच्या नांवान तेका लागून जेजूच्या नांवां आमी पावर अहें म्हणटाय. इंग्लिशीन एक कोण कांतार बरयलां, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जिजस म्हूण. आनी तो पावर केदों एक्टिवेट जाता, केदों तो तुज्यान उजार करपा जाता, जेन्ना घरांत पळय तुवें बट्टन मारलो लायट पेटवता, त्या दोळा घरांत पावर आसपा जावो इलेक्ट्रिसिटी पावर म्हणटाय तेका आमी. नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाय. एकूच तें इलेक्ट्रीक पावर म्हणटाय ना इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाय. हो तर पावर ना, बट्टन मारल्यार तुगेलो बाल्ब पेटपाचो ना. जाल्यार दुसरे भाशेन कितें लायट जेन्ना गेलो आहा, तुवें बट्टन मारल्यार तुगेली लायट घरां पेटपाची ना बल्ब. तेच भाशेन तुजे भितर पवित्र आत्मो ना, तुका देवागेलें कांय मेळपाचें ना. हांव निर्णय दितां आनीक म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. तर हें आतां आमकां कितें कोट्टा हेजेवयल्यान की संवसारांत पळय अधिकारी आहा तो जेजू आनीक संवसारांत मनशागेलो पळय वेव्हार पळय सगळें वेव्हार आनी करण्यो सगल्यो जेजूचे भाशेन जावपा जायो. जेजूचे भाशेन तर आमगेलें जिवीत ना, तेन्ना आमकां कांय एक बरेंपण आमगेल्या जिवितांत येवपाचें ना. कित्याक जे परेन देवान जेजूक ह्या संवसारांत पाठयलो आनीक संवसार हो जेजूच्या नांवार केलो आनीक जेजूच्याच नांवान आतां आमच्यान जेजूच्याच पावरान आमच्यान सगळें आतां जेजूचे भाशेन आमच्यान करपाक जाता. कित्याक जेजू जावन आसा संवसाराचो धोनी. आनीक तुमकां कोणूय सांगोत की संवसार देंवसरागे म्हूण सांगोत जाल्यार तो मनीस तुमकां सगळें हाल सांगता. कित्याक जेजून देंवसराकोचो पावर काडून घेयलो संवसारांतलो, तेका लागून जेजू संवसारांत आतां परतून येतलो. कित्याक जेजूगेलो अधिकार आतां संवसाराचेर फूल आहा. कित्याक देंवसराक खुर्साचेर मरोन जेजून हारयलो आनीक संवसार परतून आपल्याच्या ताब्यांत घेयलो जेजून. तर ही देवागेली मांडणी आनीक हो देवागेलो प्लान जेजूक धाडून जेजून तो सुफळ केलो पवित्र रावन. एक पातोक नासतना जेजू जियेलो आनीक आमगेलीं पातकां सगळीं जेजूचेर घालून जेजू आपण घेवन मेलो आनीक सगलो लोक पयलो संवसार घोडीत सावन तो आज आनीक येवपाचो हाती मेरेन सावन जेजून सगळें आपल्याचेर घेयलें, एक मनशा गेलें आनीक जेजू मेलो आनीक देंवसराक हारायन हो संवसार जिखिलो. तेकाच लागून आमी जेजूच्या नांवान पळय संवसारांत कितें म्हणटाय तें घडटा. कित्याक संवसार जावन आसा जेजूगेलो. तर देंवसराक वच म्हळ्यार देंवसरान वचपाकूच जाय. देंवसर आनीक चान्स ना. वच आनीक दर्यांत पड जे परेन जे भाशेन जेजून पळय सांगिलां तुमी दोंगराक म्हळ्याय नाजाल्यार झाडाक म्हळ्याय उंट आनीक हितून पड दर्यांत. तें पडपाकूच जाय. कित्याक हो संवसार जेजूगेलो आनीक जो मनीस पवित्र रावन पळय देंवसराक पळय सांगता, हो दुयेंसां पळय हुकूम घालता ती तेणी मानून घेवपा जाय आनी ती तेणी पाळपाकूय जाय आनीक तशेंच घडोवन येतलें. कित्याक संवसारांत फकत जेजूगेलें नांव चलता. हेका लागून जेजून देखून सांगिलां रोजार करता आसतना तुमी आपल्यागे बापाको मागाय मुगेल्या नांवान. कित्याक संवसार फकत जेजूक आतां देवान अधिकारी केला. पयलो मनशाक अधिकारी केल्लो, मनशान तो अधिकार विबाडलो आदाम आनीक हेवेन. आतां तो अधिकार जेजून घेयला. तर आतां आमकां देवा कडेन डायरेक्ट मागपाची रायट ना. डायरेक्ट पळय रायट आसलोली
ती आदाम आनी एवेन तेणी पिड्ड्यार केली पातक करून तें फळ खावन. तर आतां जेजू येवन ती पडे संवसार पडे पोत्तून जिखोन गेला. आतां जेजूगेल्या नांवान आमकां बापा कडेन मागों पडटा. ही संवसाराची पद्दत. ना तर तूं डायरेक्ट आपण फकत देवाको मागोता म्हुटाय तेंचें खोटा तेंकां आनीक कांय एक पयशांचो देखून तेंकां फायदो जावपाचो ना. आनीक जो मनीस पवित्र नासतना मागोता तोय तशेंच कांय मेळपाचें ना म्हणटालो ते मनशा भाशेनूच जो कातोलीक पवित्र नासतना पळय मागोता तो तेकाय कांय मेळपाचें ना. तुमकां साप सुबें सांगोता देवागेलें उतर सारकें जेजून पळय संवसार घेयला ते भाशेन तो संवसार आतां चलयता. आनीक ती सिस्टम जेजू पोत्तून नव्यान येवपर्यंत ती चेंज जावपाची ना. त्या दोणां जेजू सारको निमाणो हें करपा येतलो मनशागेली झोडटी करपा येतलो. तर जे मेरेन जेजू येयना ते मेरेन ही सिस्टम पळय जेजून घायलोली आहा आमकां की आपल्याच्या नांवान तुमी बापा कडेन मागाय तेंच मागणें देव आयकतलो. कित्याक आमी जेजूच्या नांवान कोताय. कित्याक हो आख्खो संवसार आतां जेजूच्या नांवान जेजूच्या अधिकारान जेजूगेल्या पावरान हो संवसार चलता. तर आमी सोगल्यांनी रोजार करपाची आमगेली पळय पद्दत आहा ती आमी सारकी पिड्ड्यार केल्या. ती पद्दत आमगेली सारकी रॉंग आहा. ती आमगेली पद्दत ही जेजून सांगिल्ल्या ते भाशेन ती पद्दत ना. तर आमी ही सारकीं उतरां पळय रोजार कोता आसतना घाताय थंय चिंतून आमी घालपा जायी. नाजाल्यार पवित्र देखून मनशान तरी तें जेजूच्या नांवान बापाय हांवें मागणें कोन्ना तुका कोत्ता तुका हें तर तो घाना जाल्यार तेकाय मेळपाचें ना. कित्याक ती एक सिस्टम तुमकां सांगिल्लें ते लायट आहल्यार पावर आहल्यार ती लायट पेट्टली. जेजू नांव घेयल्यार तुका रोजार तुगेलें फावो जातोलें मागणें तुजें देव आयकतलो. तर आमी पळय रोजारां मागणी आनीक नोवेनां म्हुटाय तीं सगळीं हालसां आहाय आमगे कातोलिकांगेलीं. आमी देवा कडेन मागपा जेजूच्या नांवान आमी सायबिणीको मागताय देवाको माग म्हणून. आमी लोकां फूल पिश करपा भोंवताय की आमी सायबिणीस प्रेयर कोताय सायबिणीक इंटरसीड कोर म्हणून. सायबिणीक इंटरसीड कोर म्हणून. हो संवसार सायबिणीन विकतो घेयलोलो ना. ना म्हूण सातांनी ना म्हूण सायबिणीन हो संवसारांतलें पातक आनीक सोगलें देंवसराक तेणी हारायलोलो ना. फकत जेजून हें काम केलां आनीक जेजूचेंच नांव घेवन आमी देवा कडेन मागपाक जायी. पूण सायबीण आनीक सांत आमकां एक नमुणो जे भाशेन तेणी जिवीत जेजूचे भाशेन सारलां ते भाशेन आमी जिवीत जेजूचे भाशेन सारपाचें. आनीक होली क्रॉस म्हणटाय तो ते लाकडाचो हुरीस तेणें तेज्यान मनशागेलें पातक ना म्हणून मनशागेलें वायट ओर ना म्हणून आदाम एबेन पळय पातक केलोलें तें लाकडान त्या लाकडाच्या हुरसान आपल्याचेर घेवपा जायना तें फकत जेजून घेयलां. तर तुमी पवित्र हुरीस म्हणटाय तो सोड्याय तुमी आयसान. नाजाल्यार तुमगेली फामिली आनी पिळग्यो तुमगेल्यो सगल्यो अशें कोन्न सुण्या भाशेन जियेन सुण्या भाशेन मरतल्यो बेगीन. हो बायबलाचो संबंद आनीक हो बायबलाचें ही शिकवण सारकी मोती भरयाय तुमी. जेजून संवसार सोडून गेलो येयन तेका लागून हो संवसार आख्खो जेजूच्या नांवार चलता. जेजूचें नांव म्हळ्यार देंवसार वयतात. तेका लागून तूं प्रिचींग मुगे घरांत कित्याक घालें म्हणटाय कित्याक घाल म्हणटा तुमगेल्या घरांत पळय मेंबर आहाय तेंगेलो देंवसार देखून भिवोन तेंका देखून सोडून वयतलो आनीक तुमकां आनीक सोंपेपण जातोलें. पयलीं तुमकां घरांतलीं सोतायतलीं तें तियागागेलें कितें घाताय तुमकां कितें कितें सांगतलीं आनीक तुमकां तें बंद करपा लायतलीं. कित्याक तो तेंगेल्या भितर देंवसार आहा त्या कडेन तें सोंसूंक जायना तेणें सोडून वयचेंच पडटा.
ह्याक लागून जितली तुमी देवा भोगली येताय तितली तुमकां घरांतली सोदायतलीं. कित्याक तेंचे भितर देंवसार आहा, तेगेलो सोडून वचपाक तेका पडटाच. कित्याक जेजूगेलें नांव तुगेल्या घरांत गाजोता जाल्यार तेका आनीक चान्स ना. आनीक हे भाशेन देंवसार सोडून गेलो म्हणटच तुगेलें जिवीत तेका दिश्ट पडटलें पवित्र जिवीत आनीक तीं पवित्र जातलीं. अशें कोन्न तुमगेलो आख्खो घोराबो पवित्र जातलो. सायबीण मांयचे भाशेन आनीक सातान पड जिवीत बदलना. ते भाशेन तुमगेलो घोराबो पवित्र जायन तुमगेल्यो पिळग्यांच्यो पिळग्यो पवित्र जातल्यो म्हणून हिंगा देवान बायबलाचेर बरयलोलें आहा. वन होल फॅमिली वील बी सेव्ड थ्रू ए वन होली पर्सन. एक मनशाच्या उद्देशी आख्खोच घोराबो साल्वार जातलो. म्हळ्यार कितें? आतां हांवें तुमकां सांगिल्लें तें. ना तुमी चिंतच्याय हांव पवित्र जालां, तियागो शर्मांव दिता, तियागो लोकांक हें बरें कोता, तियागो मुखार सरला, तियागो वयल्यान देव कोता, देव कोता, तियागो न्ही, तियागो वयल्यान देव कोता. तर आख्खे संवसाराक आख्खे ना मुगे आख्खे घोराब्याक मुगेले आख्खे फामिलीक आनीक सगल्या सोयऱ्यांक, दायऱ्यांक सगल्यांक मुगेलें म्हाका लागून तीं स्वर्गार वयतलीं म्हणून म्हाका लागून तेंकां बरेंपण मेळटो म्हूण ना. म्हाका लागून तेंकां एक देखून पयशाचो फायदो जावपाचो ना. फकत तीं मुगेल्या आदारान तेगेलें जिवीत बरें जातलें अशें कोन्न तें. आनीक हितून शॉर्टकट आनीक म्हणटा तें कांय ना. तेका लागून हांव तुमकां सांगोता पयलोय म्हाका फोन देखून कित्या कामाक कोत्ताय पयलीं हांव तुमचे कडेन विचारतलों मुगेलो व्हिडियो कितू म्हयने तुमी आयकताय आनी दिसाक कितू वरां आयकताय तें. तें गरजेचें सारकें. तुमगेलें तर जिवीत न्हवसोरपाचे तर सुवातेर पावलो ना जाल्यार तुमकां कितलें सोजमायले जाल्यार देखून तुमी केशी आयकपाची नाय. तुमी म्हटलें आपल्याचें फकत रोजार कर, आपल्यागे घरा खंय यो, आपल्यागे भुरग्यांचे सगल्यांचे हात धर आनी रोजार कर आनीक वायट पडलें आमगे जिवितां येयलां तें काड. हांव हिंगा ब्लॅक मॅजीक करपा येयलो ना. हांव तुमकां सगल्यांक सांगपाक आनीक टिचींग म्हणटाय तेका शिकोवपा येयलां की कितें कोन्न तुमी जिवीत न्हवसोरूं जाता, कितें कोन्न तुमगेलीं दुयेंसां पयस जातलीं आनी तुमी कितें कोन्न पवित्र जातलीं तीं एक दिसान. तोरी आमी आज हिंगाच बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां आमी रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक ताचे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक ताचे फामिलीक, कोलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जॅसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियेदाद वाज आनीक ताचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक तिचे फामिलीक, मोर्यान आनीक तिचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन दवर. वायटांतलीं सगल्यांक नेवार. सगल्यांची दुयेंसां, कोश्ट, पेस्त, पिडा तूं बरें कर, पेकोवणी दी आनीक तांचे जिवितांतल्यान भायर काड. थोडी, जोर, भिंडां, हार्टाचें, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, मेंदीचें, पिशेपण, नेरवाचें, किडनीचें, अल्सराचें, पॅनक्रिया, हाडाचें, मासलाचें, आर्थरायटीस, आल्झिमर, पॅरलायज हीं सगलीं दुयेंसां तांची बरी कर. तांकां तातूंतली मेकळीं कर आनीक तांकां जिवितांत आनीक एक चान्स दी. तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी आनीक तांणी जिवीत बदलून पवित्र जावंक तूं तांकां तुजो आदार दी, कृपा दी आनीक तांच्या घरांत पड जे कोण लोक मेंबर पडे
बेकार आसात तांकां परतून प्रमोशन आनीक बरें पागार दिवन तांकां कामार चडय आनीक जीं कोण काम सोदतात त्या घरांतल्या मेंबरांक जायत्या पगाराचें बरे व्हडले कंपनींत काम दी आनीक सगल्यांची चिंतना तूं शांती पावय आनीक सगल्यांक कोवीड पिडेंतनी पयस दवर ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आनीक जो मनीस यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं तुज्या मोगान भर तांची सगळीं कामां तूं करून दी तांकां कोवीड पिडेंतली पयस दवर आनीक तांची सगळीं चिंतना शांती पावय तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांचें कितें सगळें वायट आहा तें तांच्या जिवितांतल्यान पयस काड आनीक तूं देव पदवेदार म्हणून तांकां दाखोवन दी ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.